पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार पळयाच्यो मुखेल खबरो. ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम परिशदेंत घेतलो वांटो. भारतान व्हडा प्रमाणात गुंतवणुकीची संद आशिल्ल्याचे केले प्रतिपादन. मेलबोर्नांत आयोजीत केल्ल्या भारतीय समुदायाच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो वांटो. ऑस्ट्रेलियांत रावपी भारतीयांक केले संबोधीत. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी भुवनेश्वरातल्या कृषी विश्वविद्यालयात नुस्तें संशोधन केंद्राचे उक्तावण. नुस्तें पालन वेवसायांत तरणाट्यांक आसा संदी, उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. राष्ट्रीय नुस्तेमारीच्या निमतान गोंयांत लेगीत जाली कार्यावळ. नुस्तेमारी वेवसाय पारंपारीक आशिल्ल्यान तिगोवन दवरपाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलां आवाहन. पंढरीच्या विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर मुळगांवच्या वारकरी संस्थेचो पंगड विठ्ठल नामाच्या गजरांत पंढरीन वचपाक सल्लो भायर. आता खबरो विस्तारान. ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत आयोजीत केल्ल्या भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळींत दोनूय देशांतले उद्योगपती वांटेकार जाल्या. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हे विश्वासाचे आनी नैसर्गिक आर्थीक भागीदार आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उर्जा, हरीत हायड्रोजन, सौर उर्जा, पवन उर्जा, पायाभूत साधन सुविधा ह्या सारकिल्ल्या वाठारांत भारतान व्हडा प्रमाणात गुंतवणुकीची संदी आसा अशें सांगलें. ऑस्ट्रेलियांतल्या उद्देजकांनी भारतांत गुंतवणूक करची अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी केलें. बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है. साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है. इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है. लेकिन हम यही नहीं रुके रहे. अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है. अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत आयोजीत भारतीय समुदायाच्या कार्यावळींत वांटो घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर संबोधन केलें. भारताची संवसारीक मळावेली भूमिका, मनीसपणाचेर आशिल्ली बांदिलकी आनी विकसीत भारताच्या संकल्पनेचेर तांणी नेट दिला. भारत जेन्ना मजतीचो हात फुडें करता तेन्ना तो पासपोर्ट वा रंग पळयना अशें सांगून भारताच्या मानवतावादी दृश्टिकोनाचेर उजवाड घाला. Going to be history in the making right here in the heart of Docklands in Melbourne. I'm very excited today and I cannot wait to see Modi ji. Melbourne needs Modi. मोदी जी को मेलबर्न में तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं. I'm a huge fan of Narendra Modi ji. He's the man behind the incredible India today, who shaped India in many ways and took a great decisions for an incredible India today.
Modi ji and Albo together. We are super excited to see Albo and Modi ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मेलबर्नात आयोजित भारतीय समुदायाच्या कार्यवळीत वाटो घेऊन वेगवेगळ्या विषयांचे संबोधन केले. भारताची संवसारीक मळावेली भूमिका, मनीसपणाचेर आशिल्ली बांदिलकी आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेचेर तांणी नेट दिला. भारत जेन्ना मजतीचो हात फुडें करता तेन्ना तो पासपोर्ट वा रंग पळयना अशें सांगून भारताच्या मानवतावादी दृष्टिकोनाचेर उजवाड घाला. आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है. और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है. वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा. धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी. टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां औपचारीक येवकार दिवपाची कार्यावळ जाली. शिष्टाचारा प्रमाण तांकां मानवंदना लेगीत दिली. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज हांचे मदीं शिष्टमंडळ पावंड्यावेली म्हत्वपूर्ण बसका जाली. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या मळाचेर सहकार्य करपाची चर्चा ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबर्नात व्हिक्टोरिया राज्याच्यो राज्यपाल मार्गारेट गार्डनर हांच्या राबित्या घरा वचून तांची लेगीत भेट घेतली. आदले पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन हांच्या वांगडाय प्रधानमंत्र्यांनी भासाभास जाली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज ओडिसांतल्या भुवनेश्वर हांगच्या ओडिशा कृशी आनी औद्योगिक विश्वविद्यालयान एके कार्यावळींत वांटो घेतलो. तांच्या हस्तुकी विद्यापीठांतल्या नुस्तें संशोधन केंद्राचें उक्तावण जालें. राष्ट्रीय नुस्तेमारी दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत तांणी ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यार राष्ट्रीय समृद्धीचो एक पावंडो आसा अशें सांगलें. नुस्तेंपालन आनी ताचेर आधारीत वेवसाय तरणाट्यांनी येवंक जाय अशें सांगून विकसीत भारत ही मोख सादपाक ताची गरज आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळें. We are now moving towards the Prime Minister's great goal of Viksit Bharat 2047. Each sector has a job to do to fulfill the dreams of our Pradhan Mantri. Young people view fisheries as an inherited occupation, but today I urge the youth to view it as a modern profession driven by science, technology, innovation, and great global opportunity. I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology, and, of course, finance. And I urge every stakeholder to remember that the national development becomes meaningful only when it uplifts the last person. That is what we call it as inclusive development. खबरापत्रांत आतां घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। राष्ट्रीय नुस्तेमार दिसा निमतान देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंयांत लेगीत कार्यावळ जाली। पणजेंतल्या जिमखाना सभाघरांत आयोजीत कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। आपल्या उलोवपांत तांणी नुस्तेमारी वेवसाय हो गोंयचो पारंपारीक उद्देग आसा, हो वेवसाय तिगोवन दवरूंक जाय अशें आवाहन केलें। ह्या कार्यावळीक नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। हो आमचो लागचो विशय आसा, वो गोंयकारांच्या विशयाचा म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हे गरजेचें आसा। सरकारानूय बी थोडेशो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युन्सिपालिटीचो सोपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूं नी हो ताका घेवपाक, बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना। तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय। ह्या कार्यावळीन मुखार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या वतीन नुस्तेमाऱ्यां खातीर चालीक लायल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची तांणी म्हायती दिली। फकत दर्यांतल्या नुस्तेमाऱ्यां खातीर न्हय जाल्यार साया उदकांतल्या नुस्तेमाऱ्यां खातीर सरकारान येवजण्यो चालीक लायल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। दर्यांतल्यान जे कितें मेळटा ताका आमी ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा। आतां ब्लू इकॉनॉमी आमी पयलीं नुस्तें मारताले, खुबे काडटाले, शिनोवण्यो काडटाले, इतक्याचेरूच आशिल्ली, पण आतां ती ताज्या भायर गेल्या। आत्तां आमी जे हांवें मंत्र्यान जे फीश सोडलें, लोक खावच्या पेक्षा घरांत पुसपाक पसंत करता। ओके, आतां तोय बिझनेस आमच्या नुस्तेकार भावांनी केल्यार जाता। ताज्याय खातीर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा, म्हणून जेका आमी म्हणटा ट्रेडिशनल मरायन फिशींग, एक्वाकल्चर, सायंटिफीक फीश फार्मींग, सेल्फ फीश कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज आनी अशेंच व्हॅल्यू एडेड सी फूड, हे वेगवेगळ्यो गजाली आसा त्यो तुमच्या भुरग्यांनी जर शिकल्यो जाल्यार तेजो फायदो हो आमकां आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटलो। म्हणून म्हाका दिसता की बदलत्या काळा प्रमाणे आमी नुस्त्याचोय बिझनेस हो आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आनी बऱ्या पद्दतीन बदलपाक सातत्यात आमी प्रयत्न करीत आसा। म्हणून ऑर्नामेंटल फीश फार्मींग आमी इंट्रोड्यूस केलें, क्रॅब फार्मींग म्हणजे कुल्ल्यो आमी इंट्रोड्यूस केले, मसल्स फार्मींग आनी ऑयस्टर फार्मींग आमी आमच्या इंट्रोड्यूस केला। हाजो फायदो तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो। फ्रेश वॉटर फीश फार्मींग आमी फक्त खाऱ्या दर्यांतलें न्ही, फ्रेश वॉटरांतलें नुस्तें कशा पद्दतीन पोसचें, ओके, ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर फार्मींग हे आमी आमच्या हातूंतल्यान इंट्रोड्यूस केला। कला अकादमीच्या वतीन कोंकणी नाट्य सर्तीचो भांगरा उत्सवी सुवाळो 10 जुलय दिसा आयोजीत करतले। कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत जावपी ह्या सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खासा सोयरे म्हूण हजर आसतले, अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी दिली।
या कार्यावळीक नामनेचे कोंकणी नाट्यलेखक पुंडलीक नारायण नायक हांकां जीवन गौरव भेटोवन तांचो भोवमान करतले. तशेंच कोंकणी नाट्य सर्तींत मोलादीक योगदान दिल्ल्या 30 नाट्य कलाकारांचो भोवमान जातलो अशें कवळेकार हांणी सांगलें. आमी 50 वर्साचो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. तातूंत भितर सगळ्या ह्या वर्साच्या नाटकाचे जे कोण कोण फर्स्ट आयला सेकंड आयला किंवा बाकी सगळे जे आसात ते प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जातलेंच. तेजे भायर 50 वर्साच्या कारकिर्दी भितर जे कोंकणी फिल्डा भितर कोंकणी नाटकाच्या फिल्डा भितर जे काम केल्ले अनेक लोक जे आसात आनी तातूंत भितर खास जेणे कोंकणी भितर एक बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा, नाटकां बसयल्लें आसा, तेजें नांव फेमस जे आमचे जे पुंडलीक नायक बाब जे सगळ्यांक वळखतात तांकां जीवन गौरव पुरस्कार आमी फाल्यां दिवपाचे आसा की तेंच्या इतले वर्साचें कंट्रिब्युशन तेणी इतली नाटकां जी बरयल्लीं आसात तेजे बद्दल तेंच्या लायफांतले अचिवमेंट तांकां राष्ट्रपती अवॉर्ड किंवा बाकीचे अवॉर्ड खूब मेळ्ळे. म्हणून जीवन गौरव पुरस्कार नाट्य लेखना भितर किंवा हातूंत भितर तांकां फाल्यां प्रदान करतले आमचे सीएमाचे हस्ते. कला अकादमी संकुलांतल्या मेन ऑडिटोरियम नूतनीकरणाचें काम 1 ऑगस्ट उपरांत सुरू करतले अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी दिली. तज्ञ समिती हे विशयाचो निमणो नियाळ दिला अशें सांगून हे कामा खातीर सुमार 10 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षीत आसा अशें तांणी सांगलें. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. काम आहा त्या प्रमाणे कितले काम आसतले काय आसतले काय ना थोडे मायनर आसतले ते तुमी एक्सपर्ट तेजे उपरांत समजा तूं म्हणटा ते प्रमाणे पयशे जर हे घातले जायना किंवा आनी लागता असो हे येयली जाल्यार त्या मागीर फुडें आमी गव्हर्मेंट पूण ते कितले आसतले ते सांगूंक शकना. एक त्या धातले काम जावन पयलीं आनी व्हरूंक शकता किंवा इतली काम एक नसत ते हांगा सांगपाक शकना. समजा जर पडले जाय पडले एक्स्ट्रा जाल्यार परत आमी सीएमा कडेन फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयता सीएमा कडेन उलयतले न्ही. परत तेच सांगलां ते एक्सपर्ट टीम कितें सजेस्ट करता तेजेर आहा. कितले 10 कोटी भितर जाता काय व्हडलेशें काय आसपाक 1 कोटी भितर जातले काय एक्स्ट्रा येतले ते मागीर कळटलें. पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिलय म्हण ताका एंगेज केले कडेन आसा. सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार तिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला. आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉयंट करतात ते प्रमाणे तिंगा ते कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो सो त्यो वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला. दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेकी आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें. तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस तेजीच्यो एस्टिमेट तयार करतले आनी ते 1 ऑगस्टाचेर आपूण काम चालू करतले. सगळी मागीर बंद करता काय कितें ना. आमची ज्यो रेग्युलर क्लासीस जाता क्लासिकल म्युजीक इंडियन आनी वेस्टर्न म्युजिकाच्यो त्यो चालू उरतल्यो. आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस चालू उरतलें, आमचो ब्लॅक बॉक्स चालू उरतलो आनी ज्यो ओपन दुसरी ज्यो फॅसिलिटी आहात सगळी चालू उरतल्यो लायक अदर पार्किंग एरिया चालू उरतले. फकत ऑडिटोरियम हॉल तेणी 1 ऑगस्टाचेर बंद दवर म्हणल्यार बिकॉज तितून मेन काम आहा न्ही. तितून भितर जे आमचे आर्टिस्ट आहा तेंची कंप्लेंट चड तितून आसा. सो तेजेर आमी 1 ऑगस्टाचेर तेणी काम चालू करता अशें सांगलां आमकां आनी ताका लागून 1 ऑगस्टाचेर बंद दवरला. पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे दर्शन घेवपा खातीर गोंयच्यान व्हडा प्रमाणात भाविक पंढरपुरात वतात. आषाढी एकादशी निमतान विठुरायाचे दर्शन घेवपा खातीर दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांवच्या विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्थेचे 75 वारकऱ्यांचो पंगड आयज विठ्ठल नामाचो गजर करीत पंढरी वचपाक भायर सरला. दर वर्सा ह्या संस्थेचे वारकरी व्हडा संख्येन आनी भक्तिभावान ह्या वारीक वांटो घेता. कांय वारकऱ्यांनी आपल्यो भावना लेगीत उक्तायल्यो. जातो पंढरीला जाते 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 पंढरीला लागला मृदुंग वाजायला हो लागला मृदुंग वाजायला लागला मृदुंग वाजायला हो. आषाढी एकादशीच्या निमतान विठ्ठलाच्या दर्शनाक वचपी संजय मुळगांवकर आणि सुनीता परब ह्या वारकरी भक्तांनी पायी वारकरी दिंडी विशीं भावना उक्तायल्यो. ही वारी 5 वर्सां जाली वता. ही आमी वारी वयताना चोर्ला मार्गे वयता. चोर्ला मार्गे कित्याक वयतात तर ह्या सायडीक जवळ जवळ आतां वारी वाडलेली आसा. 30 वारी वयता. ताका लागून आमी ह्या वारीन सेफ रस्तो म्हणून आमी हे वारीन ह्या मार्गे वयता चोर्ला मार्गे. आमच्या वांगडा जवळ जवळ 70 वारकरी आसा. तरी फुडें आमचे येवपाचे आसा. आज जवळ जवळ 70-75 आसा. फुडें येवपाचे आसा वारकरी म्हणजे आमचे 120
किंवा 100 ह्या हितून आमी इतकेच वारकरी व्हरतले. हेच्या फुडें आमी हेच्या चड व्हरचे ना, कारण फुडें लोकांची सोय जावंक जायी, सेवा जावंक जायी आनी ती बेश्टेच लोकांक व्हेले आनी थंय व्हरून दुख्खान घातले म्हणून जायना. म्हणून आमी फक्त 100चोच आंकडो थेयल्लो आसा. तेन्ना ही वारी आमकां सुखरूप पावतली अशें आमी देवी सातेरी कडसून कौल घेतलेलो आसा आनी केळबाई कडसून कौल घेतलेलो आनी विठ्ठल रखुमाईच्या आशिर्वादान आमी ही वारी पंढरपूर पर्यंत सुखरूप पावयतले. विठ्ठल आमकां सुखरूप व्हरतलो आनी जी वारी आमची पंढरपुरान पावतली, चंद्रभागेन आमी सगळ्या वारकऱ्यांक घेवन वयतले. माऊली आमची हसत खेळत आमकां व्हरता. सगळे नामस्मरण देवाचे जे चंद्रभागेन करता, म्हाका दिसता खंयचेच वारयेन गोंयचे अशें जायना, इतके आमचे वारयेचे नामस्मरण चंद्रभागेचेर जाता. आमची ही वारी गोवा टू पंढरपूर वयता आनी आमचे वारीचें नांव म्हणजे पथक आमची दिंडीचें नांव श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगांव. आनी बिचोली मतदार बिचोलीच्यान म्हणजे मुळगांवच्यान ही आमची गोंयांच्यान गेल्ली पयली वारी. आनी ह्या फाटल्यान 10, 11, 12 अश्यो वारी येतल्यो. पयलीच आमची वयता आनी आमी 21 तारखेक पंढरपुरान पावता. ही वारी वता आसतना अखंड भजन, नामस्मरण, विठोबाचे भजन, कीर्तन, निरूपण हे सगळें आनी तशीच आळंदी टू पंढरपूर जी ज्ञानेश्वर माऊलीची पालखी येता, तुकाराम महाराजाची पालखी येता देहूच्यान, तेच धर्तीचेर तेच काकडा अभंग म्हणून त्या तेजेर वारकरी संप्रदायाच्या पूर्ण नियमान ही आमची विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगांव ही पंढरपुरान दाखल जाता. आनी हे वारयेन वता आसतना सगळे वैष्णव आमचे वैष्णव बांधव आमकां एकमेकाक सहकार्यान म्हणजे घरा चलयता तो धाकटो कुटुंब आनी ही वारी ही व्हडलें कुटुंब म्हणजे सगळीं एकोपान सगळीं एकत्र जावन ही वारी पंढरपुरान हसत खेळत वयता. आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लक्ष घालतले असो विश्वास कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी उक्तायला. राज्यातली 12 तालुक्याचेर आदिवासी समाजातले लोक मुखेलमंत्र्यांक मेळ्ळे आनी हो विशय RGI कडेन व्हरपाची गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिल्ल्याचे कवळेकार हांणी स्पश्ट केले. पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. ते ताबडतोब हे ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून हे करेक्शन करचें की चुकून तेणी जें म्हणलां की RGIन हे रिजेक्ट केलां. RGIन एकटो रिजेक्ट केल्ली ना. RGIन फक्त एक क्वेरीज काडली, नवी क्वेरी काडली. पूण ट्रायबल मिनिस्टरीन गोवा गव्हर्मेंटाक कळयता आसतना ते रिजेक्ट म्हणलां, म्हणजे चुकीचें. तेजे बद्दल सीएमान लेटर ऑलरेडी केलां. पूण लेटर केलां म्हणटकीर सीएमान आमी एक रिक्वेस्ट केला की ताबडतोब ते परत हे करेक्शन जावचें, जे चुकून रिजेक्ट म्हणलें तें जावचें. आनी जे हांगा फुडें मागीर हें जाले उपरांत जेन्ना RGI म्हळ्यार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तेजो मिनिस्टर म्हणल्यार होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टरा कडेन तुमी जाता तितले बेगीन डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ते आग्रह करचो की आमचे आज पर्यंत क्वेरी सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आज 23 वर्सां 23 इयर्स जाली फक्त क्वेरीज काडी. त्या क्वेरीजाचे आज आमी सगळे निवारण केल्लें आसा, म्हणजे तुटी ज्यो काडल्यो तेजे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा. आतां आनी क्वेरीज कांय उरली ना. लास्ट एक गवळी धनगर नोटिफिकेशन काडपाचें आसलें तें सुद्दां काडलें. सगळें जाल्लें आसा. आतां फक्त खंय तरी हें जावन तुमी हांगसान वचोन म्हणजे डेलिगेशन व्हरून आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन हें करून पार्लमेंटाक भितर हावजा हाडून तें जावपाचें उरलें. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आणि गोंय प्रभारी BL संतोष काल एका दिसा खातीर गोंयांत आयले. हे विशीं पत्रकारांनी विचारल्यार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी येता त्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ही तांची भेट आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. आपल्या भेटेन BL संतोष हांणी संघटनात्मक विशयाचेर चर्चा केल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. इलेक्शनाची तयारी. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा, जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर,
लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। मुंबई पुणे रेल्वे मार्गाचेर पावसाळ्यात कोसळून जाल्ल्या नुकसानीची पळोवणी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज केली। सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ लेगीत तांणी ह्या वेळार घेतलो। मध्य आनी पश्चिम रेल्वेचे पंगड जोड पालवान रेल्वे मार्ग दुरुस्तीचे काम करीत आसा अशी माहिती रेल्वे मंत्र्यांनी दिली। कांय जाग्यार बांदकाम साहित्य पावोवपाक कठीण जालां, तरी लेगीत जिल्लो प्रशासन आनी राना विभाग हांच्या जोड पालवान रेल्वे मार्ग दुरुस्तीचे काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें। मजगतीं मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला हांणी रेल्वे मुंबई पुणे रेल्वे येरादारी नियमीत जावची हे खातीर यत्न सुरू आसा अशें सांगलें। IMF म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीन आपल्या संवसारीक आर्थीक नियाळाक चालू आर्थीक वर्सांत भारताचो GDP म्हळ्यार आर्थीक विकास दर 7% देंवतलो असो अदमास उक्तायला। ह्या अदमासाक लागून भारतान संवसारांतली चड वेगान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण आपली सुवात अदीक बळिश्ट केल्या। ह्या नियाळा प्रमाण फुडल्या आर्थीक वर्सांत सकळ देशा अंतर्गत उत्पादन वाडीचो दर कांय प्रमाणात देंवपाचो अदमास आसा, तरी लेगीत भारताची अर्थवेवस्था संवसारीक मळाचेर मजबूत आसतली अशें IMFन म्हळां। फिफा वर्ल्ड कप सर्तीन उपांत्यपूर्व फेरयेन फ्रांस आनी मोरोक्को ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा। भारतीय वेळा प्रमाण राती 1:30 वरांचेर खेळाक सुरवात जातली। आता पळयाचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.2 अंश सेल्सियसतलें नोंद जालां। आता मेरेन 1225.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती पणजी वेधशाळेन दिल्या। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत भारतीय ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम परिशदेंत घेतलो वांटो। भारतांत व्हडा प्रमाणात गुंतवणुकीची संद आशिल्ल्याचे केले प्रतिपादन। मेलबोर्नांत आयोजीत केल्ल्या भारतीय समुदायाच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो वांटो। ऑस्ट्रेलियांत रावपी भारतीयांक केले संबोधीत। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी भुवनेश्वरांतल्या कृषी विश्वविद्यालयात नुस्तें संशोधन केंद्राचें उक्तावण। नुस्तेंपालन वेवसायात तरणाट्यांक आसा संदी। राष्ट्रीय नुस्तेमारी दिसा निमतान गोंयांत लेगीत जाली कार्यावळ। नुस्तेमारी वेवसाय पारंपारीक आशिल्ल्यान तिगोवन दवरपाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलां आवाहन। पंढरीच्या विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर मडगांवच्या वारकरी संस्थेचो पंगड विठ्ठल नामाच्या गजरान पंढरीक वचपाक भायर सरलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1225, डिश TV चॅनल क्रमांक 1228, तशेंच डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।